चोरांचोय दसरो. दसऱ्याचे राती चोरांनी वास्को आनी म्हापशा दोन शारांनी दुकानां आनी ऑफिसां फोडली. वास्को चोरांनी शिपिंग कंपन्याची 3 ऑफिसां फोडली. कर्मा हायट्स बिल्डिंगेंतले फोडिल्ले 3 ऑफिसांतल्यान चोरांनी खंय सुमार लाख भराचे कॅशीचेर हात मारला. म्हापशा मार्केटांतली 5 दुकानां फोडली. 50,000 कॅश फारायल्या. वास्को शिपिंग कंपन्यांची 3 ऑफिसां फोडल्यात आनी फकत कॅश फारायले. चोरांनी लॅपटॉप वा बाकीच्या कसल्याच गजालींक हात लायिल्लो ना. पूर्ण ते दार तेंच्यानी स्क्रू हे करून फूल ओपन करून दवरलेले. येयले ते फूल कबड बिबड तेणी स्क्रू ड्रायव्हर बी घालून ते ओपन करून सगळे गेले. लॅपटॉप बी तशेंच आहा. कॅश सगळे तेणी हेले आनी ग्रिल्स बी कट करून ते त्या ऑफिसान केले. आमचो जेन्ना स्टाफ ऑफिसान येयल्लो तेन्ना ताका कळ्ळें की कॅश बॉक्स ओपन आशिल्लो. मागीर आमची ड्रॉवर्स ओपन आशिल्ले आनी कॅश बॉक्स टेबलार आशिल्लो आनी तेज्या खातीर कळ्ळें की चोरी जाली म्हणून. मागीर विंडो ओपन आशिल्ली आनी ग्रील बेंड जाल्ले आशिल्ले. तेन्ना कळ्ळें की चोरी जाली म्हणून. मागीर तेणें म्हाका फोन केलो आनी म्हाका कळयलें. मागीर हांवें पुलिसांक फोन केलो. कितले केस उरले? अरावंड कॅश अरावंड 30,000 कॅश आशिल्ली ऑफिसाची आनी म्हाजी पर्सनल. म्हापशां छप्पर फोडून भितर सरून चोरांनी 5 दुकानांतल्यान 50,000 कॅश उखल्ली. हांव सकाळी एज युजल टायमार येता जाल्यार भायर सरले जाल्यार म्हाका फोन आयलो शेजाऱ्याचो. ताणें सांगलें म्हाका म्हजे कडेन म्हजें दुकान फोडलां म्हणून. तांचें फोडलां म्हणून ताणें सांगलें तुमचें फोडलां आसतलें वयल्यान. तितल्यान हांव जर येवन पळयता जाल्यार भितरले वयले छप्पर काडलेले आनी भितर सरलेले. तातूंत तेंच्यांनी अवस्थ सामान दवरलेलें आनी म्हजे मोडचे 10 रुपया 20 रुपया 5 रुपया कॉयन आनी 100च्यो म्हणजे 50च्यो आनी 100च्यो 20 नोटी आशिल्ल्यो त्यो व्हेल्यो. म्हणजे जवळ जवळ 8,000 सामान व्हरून हें केलां आनी व्हडलें कांय व्हरूं ना. कांय ना कांयच ना. पेट्रोलिंग बी कांय ना. पुलीस येवन गेले सकाळी ते करून स्टेटमेंट बी व्हेले तेंच्यांनी काडलेले. कितले अमावंटाचें व्हॅल्युएशन केलें 8,000चे म्हणून सांगलें गेलो. ना ना कांय ना सेक्युरिटी नाच जाल्या. दिसाची ना रातची ना. राती तेंच्यांनी येवन वयरसून सीट काडून ते देंवले सगळे. सामान अत्यस्त हेवटेन तेवटेन करून उडयले. वेपार बी थोडो वतयलो आनी मेज तेंच्यांनी वयर उखलून घेतले आनी कितें चिल्लर 200-300 रुपया आसले ते घेवन गेले. वेपाराक बी तसलें कांय आसलो. पण हे दीस इज द सेकंड टायम. फर्स्ट टायमूय तशेंच जाल्लें आनी हे सेकंड टायम. कित्याक हे आतां पळय भायले जे लोणे येवन हांगा पडटा पळय ते कशें कितें करता तेच कळना. तेंचो सुद्दां हात आसूं शकता. म्हापशा पालिकेचो सीओ आनी नगराध्यक्षान खंय असल्या गजालींक उपाय करूंक जाय. चीफ ऑफिसर तेजे कार्य सारखे ना. तो डबल चार्जाचेर असता. तो कलेक्टर म्हणून मदींच फंक्शन करता, मदींच चीफ ऑफिसर म्हणून फंक्शन करता. आनी चीफ ऑफिसराचे जे काम असले नगरपालिकेचे जे बाकीचे मूलभूत कामां आसात तेतून जे मार्केटाचे काम आसा तेजेरूय लक्ष पावना तेजे. आनी त्यामुळे हे सगळे जे जाला की लोकां मदीं आक्रोश निर्माण जाता प्रत्येक टायमार. म्हाजी तरी अपील आसा म्हापशाच्या नगराध्यक्षा कडेन चीफ ऑफिसराक घेवन एक म्हापसा मार्केटा खातीर एक स्पेसिफीक जर टार्गेट प्लॅन करीत कितें कितें करूं शकता. पेंटिंग म्हणूं येता किंवा सेक्युरिटीच्या बाबतीत म्हणूं येता आनी जे उलयता ते करचे. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आनी विक्रम नाईक. उसगांव गोवा मीट कॉम्प्लेक्सा कडेन ट्रक आनी मोटारीचो एक्सिडेंट. एकलो सिरियस. ताका जीएमसीत घातला. दोगांक धारबांदोड्या पीएचसीत घातल्यात. कुडतरेचो ऑस्कर डिकोस्टा, आंतोनियो डायस आनी पावलू सिक्वेराक मार लागला. ट्रकाचो ड्रायव्हर म्हणटा मोटार आंगार आयली. चुकोवपाचो यत्न केलो तरी ताणें फाटले टायरार हाडून मारली. तो सामको म्हाज्या आंगार येयलो. तूं खंयची गाडी घेवन आसलो? ट्रक घेवन आसलो. तूं खंय वयतालो? हांव खांडापुरा वयतालो. हय. आनी तो येयलो आनी डायरेक्ट हे सायडीन रावलो आनी ब्रेक मारलो तरी कांय हें ना. मागीर हाडल्यान फाटल्यान हाडून मारलें त्या फाटल्या टायर. फाटल्या टायरा मारली हाडून ताणें. कितले जाण आसले गाडयेन?
तीग जाणां आणि इंजर्ड कोणा मार लागला ते मार खबर ना एकल्याक माझ्या गाडयेचो देवला आनी भायर काडला आनी तांकां फुडल्यान बसलो ते सायडीच्यान काडलो हे सायडीच्या ड्रायव्हराक काडला आनी सीट बँड करून ते दार उगडाना जाल्यार सीटाचेर उबो रावलो बेल्ट आहलो ताका आनी मागीर हांवें ते दामले पांय धरून प्रेस करून आनी सोडून ओडलो फाटीन हातेर सिरियस बीन कोण आसा ना सिरियस ना आनी तूं कितें लोड कितें व्हरतालो लोट माटे वताले माती काय रे कितें म्हणटा माती माती आहा भितर हां खळ्यान घालपा जाता गोवा फुटबॉल संघटनेचे अध्यक्षपदाचेर इशीत आशिल्लो उमेदवार आवेर्तान फुरतात म्हणटा मतदान करतल्यांनी सांबाळून रावचें प्रतिस्पर्धी चर्चिल आलेमावाचे हायसाक बळी पडचे न्ही 28 ऑक्टोबराक जीएफएचे कार्यकारी समितीची वेंचणूक जातली सुमार 160 क्लब मतदान करतले I would like to tell the clubs, the president, secretary and the committee members not to fall prey to tall promises which have been given by my opponent. As Mr. Alemao knew that he needed money for the I-League, he told all the MLAs to talk in the assembly to support him to get the 3 crores. But after getting the 3 crores, he never thought of any small clubs to give them any help. I've heard of late he is being distributing envelopes too. So let us not mix politics into sports. There are 160 clubs who will be coming to vote for the elections. I got to understand their problems and difficulties. The main difficulty is the football grounds which have been developed and they don't get a chance to play there. My priority will be to give these grounds to the villages where SEG and all have developed it. I would like to talk to the government and give them permission to play on these grounds. Second, as you know, inter-village is our main backbone for the football to come up in Goa. For inter-village, our club, who run the club, they need some incentives. With the help of the government, I will try my best to give more incentives to the clubs. I want to have a technical committee which will comprise of all international players like Brahmanan, Derek, Savio, Marian, Nicholas, and all these like-minded footballers whom we have of Esther years who have really done Goa proud and India too. I would like to have them with me to gain knowledge from their side. गोवा चेस असोसिएशनान दवरिल्ले पयले आंतरराष्ट्रीय ओपन ग्रँडमास्टर सर्तीचे आयोजन आनी साधन सुविधांची भारताचे महासंघ एशियन फेडरेशन आनी फिडेन तोखणाय केल्या ग्रँडमास्टर दीपन चक्रवर्तीनूय हे सर्तीचे स्टँडर्डाची तुस्त केल्या राज्य संघटना ही सर्त वर्सुकी करूंक तयार आसा पूण फंडिंगाची शाश्वती म्हत्वाची अशें म्हळां शुक्रारा सांजे गोवा चेस संघटनेच्या आयोजनाची तुस्त करपा खातीर डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार पत्रकार बसका जाली Players are very happy here. The standard of the tournament is very good. You will not find such facilities in many international events outside India also, even in Europe, but here everything is very good. Having toured across the world in different tournaments of this type, I can say that I can rate this as one of the best events of this type, International Open in the world. This is one of the best. We have been to Pardubice in Czech Republic. There such type of festival takes place, but these conditions are very, very excellent. And apart from this, Goa Chess Association plans to organize this event annually. That's also great. A lot of support we got from all segments, the government, media, our local players, our All India Chess Federation, players coming from abroad, our national players. So that makes us to announce it, but dates are not yet finalized. So it will be an annual event.
it has to be annual, looking at the things, and only the thing we want are good sponsors. सध्या सेकंड लास्ट राउंडा उपरांत 5वे सुवातेर आशिल्लो ग्रँड मास्टर दीपन चक्रवर्ती उमेदीन आसा. Full tournament. All I have to say is I have to thank on behalf of chess players. I have to thank ASCF, Goa Chess Association for doing a great job, and I'm sure in coming years it will be better than this in every way. शेनवारा फायनल राउंड जातलो. सध्या दीपना परस अर्दो पॉयंट चड आशिल्ले आर्मेनियन GM बाबुजियान लेव्हन, इराणी GM इदानी पोया, बेलारुसियन सर्गे कास्पारोव आनी भारताचो कार्तिक वेंकटरमण जॉयंट टॉप सुवातेर आसा. प्रुडंटा खातीर नीरज प्रभू आनी तुळशीदास च्यारी. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.